शेतकऱ्यांक सगळे तरेचो सहकार्य दिवपाक सरकार तयार आसा। सरकार कसल्याच तरेचो अन्याय शेतकऱ्यांचेर जावपाक दिवचो ना म्हण मंत्री आजगांवकर उलयला। जाल्यार शेतांतल्यान आयची तरणी पिळगी बरी येणावळ करपाक तयार जाल्या म्हण आमदार सोपटे उलयला। दारगळे प्रगतीशील शेतकारीच्या एका कार्यावळींत मंत्री आजगांवकर आनी सोपटे एका माचयेर हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सगळे तरेचो फायदो दिवपाक हे गव्हर्नमेंट काम करतले, तुमचे बरोबर आसतले। शेतकरी खंयच कमी पडपाक ना, शेतकरीचेर कसलोच अन्याय जावचो ना। हो आमदार तुमचे खातीर आहा आनी हे गव्हर्नमेंट तुमचे खातीर आहा म्हणून मागता तुमचे सगळ्यां कडेन आनी प्रसादाक हे सगळ्याक बऱ्यांतले बरें काम केलां, जे हे काम करून कितें मेळपाचें ना पूण लोकांक मेळपाचें। साऱ्या हुद्द्यार सुद्दां जर आसलो जाल्यार सरकारी हुद्द्याचेर बऱ्यापैकी म्हणजे काम करपी आसलो जाल्यार कमीत म्हणजे जोडून 70-80 हजार रुपये, पण आज शेतांत बसून 2 लाखा वयर इन्कम घेता। हे जाणून दिता, हे दाखोवन दिता की नोकरी आनी शेताचो वेवसाय हेतून कितकीशीच फरक आसा। म्हणून मागता म्हाजो मित्र प्रवीण ह्या संघाचो जो अध्यक्ष आसा तो पाव उदय, ताचे बरोबर खुबशे चेहरे जे प्रामुख्यान शिवयण सारख्या गांवांत दोंगर माथ्याचेर बऱ्यापैकी शेत करतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे तेतून फळांचे बऱ्यापैकी कांदे काडटात, बऱ्यापैकी मिरसांगे काडटात, अशे खुबशे यंग जनरेशन यंग यूथ फुडें सरलेले आहात। तुमी फुडें सरल्यात, शेतकऱ्या वयरसून तुमी प्रगतीशील शेतकरी जाल्यात, तुमची जबाबदारी आहा। म्हणून तुमचे कडेन मागता, आमी नोकरे फाटल्यान धांवतात, म्हणजे बेकार जे आमचे भाव भयण आहात ते नोकरे फाटल्यान धांवतात, शेतां पडीक पडल्यात, कारणां वेगवेगळी आहात। तातूंतलें मेन कारण म्हणजे सोर्स ऑफ इन्कम, म्हणजे इन्कम जे जनरेट जावपाक जाय, उत्पन्न जे येवपाक जाय ते मेळना, हो एक गैरसमज जाल्लो आसा। वर्साचे आसता, आंबो जावं काजू जावं, त्या टायमार ताका सादारण 300 ग्राम युरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा रॉक फॉस्फेट आणि 100 ग्राम म्युरेट ऑफ पोटॅश। ज्या टायमार ते 2 वर्साचे झाड जाता त्या टायमाचे डोस तुमकां डबल करचो पडटा। असो तुम्ही 10 वर्सां पर्यंत डोस जो आहा तो वाडयत वचपाचो। 10व्या वर्साच्या झाडाक म्हणजे सादारण बरे लागपी अशे झाडाक तुम्ही 3 किलो युरिया, 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा रॉक फॉस्फेट आणि 100 ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटॅश हे खताचो वापर करपाचो। त्याच्या बरोबर तुम्ही शेणखत किंवा कंपोस्ट जे आसा ते वापरपाचे किंवा सावळ जी आसा ती तितकीच गरजेची आसा।